येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरयेक पळय आयच्यो हेडलायन. एके वटेन भारतात कोरोना केशी लागल्या वाडपाक, जाल्यार दुसरे वटेन ऑक्सिजन वखदांचोय जावपाक लागला उणाव. 24 वरां भितर आयतारा नोंदयल्यो सगळ्यांत व्हड आंकडो. केशी पावल्यो 3,49,691चेर. खवदळल्यात गोंयचे लघु उद्योजक. कोरोनान केल्यात तकली इरार. निल्ला टॅक्सीवाल्यांनी आडयले फिल्म शूटिंग. भारतभर कोरोनान घातला धुमाकूळ. गोंयांत एके फॅमिलीत 3 ते 4 सापडूंक लागल्यात कोरोना पॉझिटिव्ह. मुख्यमंत्री म्हणटा पापयानो घेयात रे जतनाय, पूण तांचे मंत्री जाता पार्ट्यांनी वांटेकार. बाबूचो फॅमिली व्हिडिओ व्हायरल. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयतारा कोविडान राज्यांत 24 जाणांचे बळी घेतले. गोमेकोत 17 जाल्यार दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत 7 जाणांनी घेतलो निमणो श्वास. तातूंत 25 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यांचो आस्पाव आसा. जाल्यार राज्यांत 2,293 पॉझिटिव्ह सांपडल्यात. जाल्यार फोंडे बाजारात पुलिसांनी मास्काविणे भोंवप्यांचेर कारवाय करपाक सुरवात केली. फोंड्याचो पुलीस निरीक्षक मोहन गावडेन लोकांक मारिल्लो उलोय आयकात. ताका लागून आमी आयज सगळ्यांनी आमची एरियेन अवेरनेस करीत आहा सो दॅट मेंटेन अ सोशल डिस्टन्स, वेअर ऑफ मास्क, त्या खातीर आमी अवेरनेस करीत आसले. बट स्टील देन आमकां लोक दिसता की मेनी पीपल दिसता की विदाउट मास्क भोंवता बाजारान. आज सॅटर्डे आमचो मार्केट आहलें सो आमकां आयज अरावंड 52 केसी आमी बूक केल्यो. वी वर फावंड विदाउट वेअरिंग मास्क. सो लोकां कडेन आमची अपील आसा की अननेसेसरी मार्केटान रिजन आसतना येवपाची ना. काही बारीक गोश्टी बी आसा येवपाची ना, कित्याक आमकां खबर ना की बाजारान भोंवता कोण पॉझिटिव्ह कोण नेगेटीव्ह आसा. सो भायर अवॉयड करपाचें, क्रावडेड प्लेसीस अवॉयड करपाक जाय. आयज आमी पयले मार्केटान अरावंड 50 लोक सुमार आहले जे विदाउट मास्क आहले. आमी सगळ्यांक चलन दिल्लें आसा. तर लोकां कडेन मागता की आमचे जे कोविडाचे नॉर्म्स आहा ते हें करात, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर, आनी तुमची स्वताची सेफ्टी दवरात. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. ऑक्सिजनाचो उणाव, उण्यो बेडी, वखदांची कमतरताय अशा गजालीक तोंड दित आसतना भारतात कोरोना केशी वादळी वेगाने वाडत चल्ल्या. आयतारा 24 वरां भितर 3,49,691 नव्यो केशी सांपडल्याची नोंद मेळटा. पुराय भारताक हे महामारीन धवळून काडला. दिल्लीत लॉकडावन वाडोवचें पडलां. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरळ, छत्तीसगड, वेस्ट बेंगॉल, तामिळनाडू, गुजरात आणि राजस्थानात 74.53% नव्यो केसी सांपडल्यात. महाराष्ट्रान जाल्यार सगळ्यांत व्हडलो आंकडो गाठला. एका दिसात 67,160. फाटोफाट उत्तर प्रदेश 37,944. जाल्यार कर्नाटकात 29,438 केसी नोंदयल्यात. सकयल दाखयल्ले प्रमाण 12 राज्यां केसींचो वाडत वचपी आलेख दाखयतात. पळयात. फाटल्या 24 वरांत 2,767 केसींची नोंद जाल्या. 10 राज्यांनी 80.23% नव्यो केशी दिसून आयल्यात. महाराष्ट्रात चड मरणाची नोंद जाल्या 676. ताचे फाटोफाट दिल्ली 357 केसी. भारतांतले एकूण एक्टिव्ह केसींचो आंकडो जाला 26,82,751. महाराष्ट्र, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तामिळनाडू, गुजरात आणि केरळात एक्टिव्ह केसींचो आंकडो 69.94% जाला. फाटले 24 वरांत 25 लाख वॅक्सिनांचे डोस दिल्यात. 24 एप्रील मेरेनचो आंकडो सांगपाचो जालो जाल्यार 25,36,612 जाणांचें लसीकरण जालां. 25,732 सेशनांतल्यान 16,43,864 जाणांनी पयल्या डोसाचो लाव घेतला. जाल्यार 8,92,748 जाणांनी दुसऱ्या डोसाचो. गोवा 365 ब्युरो. कोविड महामारीक लागून गोंयची टुरिझम इंडस्ट्री झेलपाक लागल्या. कोविड-19चे पयले ल्हार येवन लोक सावरता थंय आसात. दुसरे ल्हार येवन आदाळ्ळां. लोक चवताळ्ळ्यात. निल्ला ताचो उद्रेक पळोवपाक मेळ्ळो. एका फिल्माचें शूटिंग चलिल्लें, ताका टॅक्सीवाल्यांनी विरोध केलो. टॅक्सींक मिटर बसोवपाचे टुरिझम इंडस्ट्रीचे यत्न चल्ल्यात. सरकार टॅक्सीवाले आनी ॲप आदारीत गोवा मायल्सा मदलें कोफुसांवय सोडोवपाक सोदता. कायद्याचो आदार नाशिल्लो वेवसाय बंद करपाक सरकार पळयना, कित्याक तर तांचे मदल्या कांय घटकांचोच टॅक्सीवाल्यांक तेंको आसा अशी कुजबूज आयकपाक मेळटा. आणि ताका लागून टॅक्सींक अजून मिटर बसनात. On my right is Sandeep Kotecha. He is the president for Line Produce Association. On my left is Atish Vandandis. He is a leading tour operator and executive member of TTAG.
Then we have, we don't require any introduction, but Shiva Baba Naik, who is one of the leading line producers of Goa. Next to him is Dilip Borkar, again a leading line producer of Goa. We have with us Jack Sukija, our Vice President of TTAG. I request them to Dhaneshwar Sawant is also line producer. Next to him is a person who was attacked day before yesterday. Francis. His name is Francis. And presently we have in Goa, I believe, 15 to 17 shootings going on. It may be film related or it may be television related. It may be Bollywood or it may be Tollywood. Across India, all industries, Goa, they have made their home in these COVID times. Abusing Chief Minister is not a good language. Similarly, trashing up the people who are giving business to Goa it's very bad. And we Goans are supposed to be hospitable. And tourists come to Goa for our Atithi Devo Bhava nature. Now, few miscreants cannot spoil this image of our Goa. So let's be very, very clear that things what has been happening, it is uncalled for and it should stop immediately. Away from implementing the taximeter, technology for my taxi brothers request is technology is here to stay. You can have your own system and operate through the technology. We cannot shy away from technology, and there is a level playing field for everyone. Competition is here to stay. So let's not run away from competition. Let's focus on the service and let's bring the glory of Goa back, because we require everybody's help. Once this COVID scenario comes down, because if everybody has to survive, we require help from each segment of the industry. Request to the government, to the Chief Minister, to see that such incidents are tackled very firmly, which follows the examples. So next time there is a deterrent not to follow certain incidents, which will deter the image of Goa, and business in coming to Goa will get reduced because of this. If anything happens, then what's your course of action you will take? So, see, we have requested the government to do it. We have gone to the court, Honorable High Court. We may have to, can you imagine right now we just have the hotel industry, taxi, 400 people have come on the road. Time will not be far. There are other taxi guys also who are suffering, who are not part of, who wants technology. They will come on the road. Or other people in the industry will come on the road. Because that is part of the savala, sir. So, basically, that means it is not right. Let's be very, very clear. Let's follow the rule of law. Thank you. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सोशल मिडियाचेर एक हळदीच्या कार्यक्रमाचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. बघतोय रिक्षावाला ग वाट माझी बघतोय रिक्षावाला आनी फाटोफाट सैराटांतल्या झिंगाटाचेर झिंग 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 करून नाचतना भाजपा सरकारांतलो एक मंत्री ह्या व्हिडिओत दिश्टी पडटा. मुख्यमंत्री भलायकी मंत्री अंतर राखात रे पाप्यानो अशें जीव तोडून सांगता आसतना गर्देत नाचून हो मंत्री कसली लागणूक दाखयता, कसलो आदर्श दवरता हो प्रश्न जापे विना शिल्लक उरताच. सोशल मिडियाचेर हो व्हिडिओ व्हायरल जाला. गोंय सरकारांतलो पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार कोणाचे तरी हळदी निमतान घडोवन हाडिल्ले कार्यावळीत नाचतना दिश्टी पडटा. ताणें स्वता मास्क घातला खरें, पूण हेरांच्या तोंडार मास्कां दिसनात. सोशल डिस्टन्सिंग हो प्रकारय खंय दिश्टी पडना. खंयच्या तरी चॅनलाक ताणें ही आपली फॅमिलीची हळद पार्टी आशिल्ल्याचें सांगलां. सरकार सांगता एक, पूण सरकारांतलेच मंत्री वागतात दुसरे भशेन. लोकांनी कितें करचें काय? प्रश्नाची जाप मेळसर पळोवया बाबूचो झिंगाट डान्स.
PM फंडांतल्यान गोंया खातीर 2 ऑक्सिजन सेटअप प्लांट मेळपाचे आसात. बेगीनूच ताचें कामूय सुरू जातलें, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. सरकार कोविड महामारीच्या काळात लोकांची वेवस्थीत जतनाय घेता अशें ताणें सांगलां. अशें आसलें तरी काँग्रेसीन मात सरकाराचे निश्क्रियतेचेर चाबूक ओडल्यात. मोदी शहा निकालस गंभीर नात अशें तांचें म्हणणें. दिया जलाव हे तेंच्या आव्हानांक लोकांची मडील आसात असो अर्थ फावो जाला, काँग्रेस म्हणटा. भारतात आणि गोंयांतय कोरोनाच्यो केसी वाऱ्याचे गतीन पातळत चल्ल्यात. सरकार सतर्क आसा अशें सांगत आयलां, पूण लोकांक सद्याक कोटी नात, ऑक्सिजन मेळनात, वखदां उणी पडटात. हॉस्पिटलां खातीर सरकारा कडेन पयसो ना, पूण नाका जाल्ल्या गजाली खातीर उदकावरी पयसो मोडटा. देखून भाजपा प्रणीत सरकाराक सत्तेत रावपाचो अधिकारच ना. तांणी सत्ता सोडची अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकार आणि विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन मागला. पळयात. आज डेथ जावपी केसीस पैकी पळयत जाल्यार ब्रॉड डेथ हे कमीत कमी दर दिसा 3 किंवा 4 पेशंट हे ब्रॉड डेथ हाडले वता आणि भितरले 24 वरां पैकी एक्सपायर्ड जाल्ले पेशंट परत 3 किंवा 4 पेशंट हे विदीन द 24 आवर्स एडमीट आसता. एकदम शेवटी येयल्ल्या कारणान आमच्या डॉक्टरांकूय बी ट्रिटमेंट दिवप शक्य जायना. म्हणून तर हांव परत रिक्वेस्ट करता की बेगिनात बेगीन हॉस्पिटलायज जावप हे खूब गरजेचें आसा, जेणे करून आमी खूब बऱ्या पद्दतीची मॅनेजमेंट ही करपाक शकतले. आयच्या ह्या उलोवपाच्या फाटल्यान आमी म्हणटा की आमी काही निर्बंध, नायट कर्फ्यू लायला, 50%चेर काही एक्टिविटीज चालू दवरल्या. पूर्ण लॉकडावन करप हें सोल्युशन न्ही आनी ताकाच लागून खूब जाण टिका करतात सरकाराचेर. आयच्या घडीक विरोधी पक्ष आसूं, ऑपोजिशन MLAs आसूं, कोणीय आसूं न्ही, सरकाराचेर टिका करच्या पेक्षा तांच्यांनी सजेशन्स दिवची. आमी तेंची प्रत्येक सजेशन्स ही वेलकम करता आनी ताच्याच प्रमाणे कोविड मॅनेजमेंट करपा खातीर जायते बदल आमी प्रत्येक फावटी केल्ले आसा. पंतप्रधानान आमकां 2 ऑक्सिजन प्लांट सेटअप करपा खातीर दिल्या. तितूंतलो एक आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन करता, दुसरो प्लांट सेटअप आमी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक हांगासर करता. त्या खातीर हांव गोंयकारांच्या वतीन माननीय पंतप्रधानाकय खूब धन्यवाद म्हणटा. विथ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम आमकां तेंच्यांनी हे ऑक्सिजन प्लांट आमकां बसोवपाक फुडल्या 15 दिसां भितर एक प्लांट रेडी जावपाचो आसा. राज्यांत ऑक्सिजनची शॉर्टेज कशीच जावची न्ही हाची पुराय खबरदारी आमी घेतल्या. आनी दुसरें, हांवें जे आमचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसा ताचो कंटिन्युअसली फॉलोअप हेल्थ मिनिस्टर घेत आसात. तें हॉस्पिटल परत एकदां कार्यान्वित करपा खातीर मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आज फॉलोअप घेतला. त्या प्रमाणे 15 मे पर्यंत तें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आमी कोवीड हॉस्पिटल म्हणून कन्वर्ट करपाचें आसा. आज संपूर्ण देश एका गंभीर प्रसंगांतल्यान वता. कोविडाचे संकट परत एकदा आज देशामुखार उबे राविल्ले आसा. दिसान दीस बळींची संख्या वाडत आसा, दिसान दीस केसीस वाडत आसा. सरकारा कडेन कसलीच स्कीम ना. केंद्र सरकाराचो आज पर्यंतचो जो अनुभव पळयता तांणी खरें म्हटल्यार अलर्ट रावपाचें की सेकंड वेव्ह येतली म्हणून, पूण ती अलर्ट रावना आसतना आज अशी परिस्थिती जाल्या. एका वटेन ऑक्सिजनाची शॉर्टेज, ऑक्सिजन ना म्हणून पेशंटांक त्रासां उडयल्या. दुसरे वटेन तुगेले इंजेक्शन्स खंयच मेळनात, ताजे ब्लॅक मार्केटिंग चल्ला. तिसरी गजाल, आज वॅक्सिनेशन करता थंय सुद्दां राजकारण करता, पॉलिटिक्स करता. आनी म्हणून म्हाका दिसता जे सरकार लोकांचो लायफ वाचोवपाक शकना, जे सरकार लोकांक ऑक्सिजन दिवपाक शकना, ह्या सरकाराक सत्तेर रावपाचो अधिकार आसा काय कितें हाजेर प्रश्नचिन्ह आसा. कारण आज दिल्ली हायकोर्टान आज काल सांगलें की सरकार इंडस्ट्रीक ऑक्सिजन सप्लाय करपाक सोदता, लायफ वाचोवपाक सोदना काय असो प्रश्न विचारलो. आनी ऑक्सिजनाचेर कितें कितें सिच्युएशन आसा तें सगळें आपल्या हाडून दिवचें. अशा परिस्थितीत ह्या सरकारान म्हाका दिसता लोकांच्या जिवनां कडेन खेळचें न्ही. आयज देश एक वेगळ्या परिस्थितींतल्यान वयता. ह्या असल्या देशांतल्या परिस्थितींतल्यान भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आनी तांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पब्लिसिटीक इतले भुकेल्ले आसात. म्हणजे प्रत्येक संदी ते आपली पब्लिसिटी करपाच्या प्रयत्नान आसात. लोकांचे हांकां कांयच पडोन गेल्लें ना. आयज जेन्ना देश आमचो कोविडच्या डेथ ट्रॅपांतल्यान वयता तेन्ना ह्या आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या नेत्यांक आपले फोटो कशे छापून पेपराचेर हाडप, आपूण परत कसो टीव्हीचेर दिसतलो, ही एकच कार्यक्रम तेंचे मुखार आसा. नरेंद्र मोदीन हेजे पयलीं दिया जलाव हो एक वेगळो कार्यक्रम मुखार हाडलो आनी हो कार्यक्रमाची परिणिती म्हणजे
प्रेतां जळाव असो जाल्लो आसा. म्हणजे दिया जळावांतल्यान आयज प्रेतां जळोवपाचो नामुश्कील काम आयज लोकांचेर येवन पडलेलें आसा. एका वटेच्यान प्रेतां जळोवपाचे प्रयत्नान आसा आनीक लोक आपले प्राण वाचोवपाक, सोयऱ्यांचे प्राण वाचोवपाक वेगळे वेगळे प्रयत्न करीत आसतात. आनी एक वटेच्यान हांकां मदत करपाचें सांडून भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधान धरून त्यांचे सगळे लिडर टिका उत्सव करून आपली पब्लिसिटी करून घेवपाच्या प्रयत्नान आसात. एक वटेच्यान लोक हालान आसात आनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुख्यमंत्री आमचा प्रमोद सावंत हे सगळे कशे करून आपल्याक पब्लिसिटी दवरप, टीव्हीचेर दवरप, न्यूजपेपरान दवरप आनी आपली पब्लिसिटी करून घेवपाक आयज सामके मग्न आसा. एक वटेच्यान लोक हाल काडटात ऑक्सिजन, वखदां, खाट मेळोवपाक आनीक दुसरे वटेच्यान ह्या लोकांक मदत करपाचें सांडून हो सरकार नुसतो खर्च करता. हालींच सेंट्रल PWDन 3,408 कोटीचें एक टेंडर आउट केल्लें आसा सेंट्रल विस्ता. आनी त्याच बरोबर गोंयचो BJP गव्हर्मेंट हो पर्रीकाराच्या समाधी खातीर 10 ते 15 कोटी रुपया खर्च करून ती समाधी बांदता. हे सगळें करून आयज लोकांक कितें गरज आसा? सरकाराक प्रायोरिटी खबर ना. आयज लोकांच्यो गरजो आसा तांकां ऑक्सिजन दिवप, तांकां वॅक्सिनेशन दिवप, तांकां हॉस्पिटलां निर्माण करून थंय खाटी प्रोवायड करप, तांकां वखदां प्रोवायड करप. आनी सरकार आयज नुसतो खर्च करून ज्या खर्चांतल्यान हे कांय तांकां मदत जावची ना असल्या नुसत्या खर्चाक आळ घालपा सोडून सरकार आपले कमिशन खंय चड मेळटले तेजेर ते प्रयत्न करीत आसा. सरकारा कडेन कोविडाक ट्रिटमेंटाक पयशे ना, कोविडाच्या वॅक्सिनाक पयशे ना, ऑक्सिजन अरेंज करपाक पयशे ना, हॉस्पिटल बांदपाक पयशे ना, पूण हे नाका आशिल्लो खर्च करपाक सरकारा कडेन अफाट पयसो आसा. आयज सगळ्या लोकांचे हाल जाल्ले आसात. आमी नम्रतायेन लोकां कडेन मागणी करतात, ह्या सरकाराचेर अवलंबून रावं नाकात. ह्या सरकाराचेर अवलंबून लागले जाल्यार आमी स्वताक आनी आमच्या सयऱ्यांक घुमून बसतले. तेन्ना प्रत्येकाची काळजी प्रत्येकान घेवची. परतून घे एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 5 नगरपालिकांच्या वेंचणुकांचो निकाल फाल्यां लागपाचो आसा, म्हटल्यार सोमारा. 402 उमेदवार निकालांची वाट पळयतात. वेंचणुकांचो शिगमो सोंपलो, पूण कोफुसाचें कवित्व बाकी उरलां. वाद उपरासला तो म्हापशेच्या स्ट्रॉंग रुमाक घेवन. पळयात. म्हापसा पालिकेत उमेदवारी दाखल केल्ले एकल्याचें म्हणणें, एक मनीस जो दुसऱ्या एका उमेदवारा कडेन संबंदीत आसा तो खंय कोणाचेच परवानगी बगर स्ट्रॉंग रुमांत सरलो. बरोच वेळ तो भितर आसलो. ह्या स्ट्रॉंग रुमा भायले वटेन वेंचणुके संबंदांतले कांय पेपर पडिल्ले दिश्टी पडले. स्ट्रॉंग रूम सील केल्लो दिश्टी पडलो. एक पुलिसय ड्युटेर आसलो. पूण हे फायलीक लावपाचे पेपर भायर कोणें उडयले ह्या प्रश्नाची जाप मात ताका मेळ्ळी ना. आयकात ताचें म्हणणें. सारकें आसा. हांवें म्हज्या ऑब्जर्वेशनान हांव आतां भितर गेल्लो, हांवें पळयलां ताचे प्रमाणे सील मारले आसा. भितर 2 सिलां आसा, भायर एक डोर बंद केला ताका सील आसा. 2 पुलीस गार्ड ऑन ड्युटी आसा. फक्त हे पेपर जे भायर पडले पळय न्ही ताच्या बद्दलूच डावट आनी काय ना. सील हा नो डावट तेजेर हे काय ना, पण मेन डावट इज एक मनीस भितर सरता तेजी एंट्री जावना. भायर हिंगा CCTV कित्याक ना? आउटसायड स्ट्रॉंग रूम भितरूच एकूच CCTV कित्याक आहा? आनी गार्ड कित्याक नासले भायर? कोण एकटोय गार्ड भायर नासले, दार उक्तें आसलें. हे सगळें एक आमकां क्वेश्चन करपाचें आमकां रायट आहा न्हू एज अ कॅन्डिडेट. तुमकां कशें कळ्ळें कोण भितून सरला म्हणून? हाव सडन सगळे तुमी कॅन्डिडेट? आमचो मिस्टर मनीस कोण आसलो हे सायडीन, तेंच्यांनी मिस्टर आमचे मनीस येवन वयतात. आमचे कंटिन्युअस वॉच धरितात. आमचे भुरगे येतात वयतात. आमकां रोखडेच आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें कोण येयला आनी भितर सरला म्हणून. ते पासत आमी येयल्या. स्टार्टींग न्हू आमी बेश्टे येयल्ले हांगा पळोवपाक. आमची इलेक्शनाची ती बॉक्सां आसा पळय तेका कितें सेक्युरिटी आसा काय ना ते पळोवपाक आमी येयल्ले, पूण कोणूच आमकां दिसूंक ना हांगासर. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव सिकंदर, वॉर्ड नंबर 14 हांव कॅन्डिडेट. पूण कित्याक आनी आमचे पळय काही कार्यकर्ते आहा पळय आमचे कॅन्डिडेटाक आमी आपोवन घेतले. आमकां डावट आसलो म्हणून आमी ह्या इन्क्वायरी खातीर येयल्ले हांगासर.
पण तेच्या उपरांत सगळो थंय बोवाळ जालो पूण म्हाका कित्याक फक्त कित्याक आमकां व्हरून दाखयले भितर पुलिसांनी पूण थंय सारकें सील सारकें आहा पूण आमकां डावट आहा आमचे पेपर आमी खोल्ले रावतात आमचो कोण खंय सारसो खोल्ले पूण ते पेपर आमचे सील मारले ते पेपर आमचे सायनीचे पेपर हांगा पडलेले आहात आनी थोडे सील बी पडलेले आहात पूण ते सील कित्याक थोड्या वाट्याचे हांगा हाडून हें केला म्हणटात पूण म्हाज्या वाट्याचे थंयच सील केल्ले पूण पेपर हांगासर कित्याक पडले त्या खातीर म्हाका एक डावटा खातीर आमी हो बोवाळ जालो तुमचो डावट आसा तो क्लियर जालो कितें सॅटिस्फॅक्शन जालें पण अजून म्हाका कितें आसा म्हाका एक पेपर हांगासर कित्याक उडयला तो म्हाका डावट क्लियर करपाक जाय तुम्ही प्रिसायडिंग ऑफिसरा कडेन कंप्लेंट बी कितें केला आरओ कडेन बी आरओ बिरओ हांगा कोणूच ना न्हू आतां आमचे हेजे फुडें कितें तें जातलें आमचे सगळे बाकीचे 14 कॅन्डिडेट आमचे आहात पळय आमचे कोण कितले कॅन्डिडेटाक डावट आहा पळय ते आमकां कोण सपोर्ट आहा पळय ते आमचो डावट कितें ते आमी सपोर्ट घेवन करतले मुरगांव म्हापसा मडगांव सांगे आनी केपें मेळून 1,85,225 मतदार आसात तांचे भितरल्या 1,23,546 जाणांनी मतदानाचो आपलो अधिकार वापरून घेतलो 93 वॉर्डांतल्या 402 उमेदवारांचे भविश्य तांणी थारायलें पूण म्हापशेचे हे घडणुकेन वेंचणूक अधिकाऱ्यांच्या कामाक काळो तिबो लायलोच गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार राज्यभर सुकेंच वातावरण असले तरी उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत चडावात वा उण्या तापमानात व्हडलोसो फरक दिसलो ना पणजे चडांत चड 34.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय दवरुया सोशल डिस्टन्स वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 देव बरें करूं